यात्रेकारां जावया. हो आयजच्या फेस्ताचो विशय. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसा वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितांत बरवासो वाडयलो. देवाचे कृपेन आनी सान फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आमी बरवाश्यान जिवूंक बरवाशाची यात्रेकारां जावन देवाची कृपा, धीर आनी बल ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. Sound test. One, two, three. Start again. Check, check. Check, test. Check, check, test. Check. Yeah. This Check, test. You can now play the violin. Don't play the intro, play the verse fast. Test. बरोबर. Just एक पन्नास वरा कोणता ना? Doing Andrea. What is this? Por me suora, vodana, some stari, bintoci, dumpazzo, so, por mor, dum domin, sota, sorga.
मोगाल भावा भयणीनो, 9 दिसाची बरी तयारी करून आज सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक परबेच्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा खुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बरवासो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसीस शावेराच्या देखीन बरवासाची यात्रेकारां जावया. हो आयजच्या फेस्ताचो विशय. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसा वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितांत बरवासो वाडयलो. देवाचे कृपेन आनी सान फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आमी बरवाशान जिवूंक बरवाशाची यात्रेकारां जावंक देवाची कृपा, धीर आनी बल ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आज सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा खुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बरवसो आमकां फटयना हो ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. बरवसो आमचें जिवीत सदांच ऑर्ताबरीत, खुशालबरीत आनी फलाबरीत करता. सान फ्रांसीस शावेरान
आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसा वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितान बरवसो वाडयलो. जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदां बरवशान भरलेली मनशां जातात. बरवशान जियेतली मनशां जिविताच्या आडखोली आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाचे कृपेन आनी सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी बरवशान जिवंक, बरवशांची यात्रेकारां जावंक, निराशेन जियेतोल्यांच्या जिवितान बरवशाचे किर्ण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बोल ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जायते पावटी निराशीपणान आमी जियेल्या, पातकाक आमी सांपडल्या. आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. देवाचे काकुटी गुलो मारून सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकें सोरपोतेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगिनी सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Amen. सोम्या काकूट कोर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकूट कोर, Krista kaklutkor, सोम्या काकूट कोर. Somia kaklutkor. Mój Madeva, usorgi, ani shanti dajarista, sosari, sorbes pora deva sorgi charaya, sorpodme deva bapa, ami duka namaskar kota, ami duka divasta, dusha turgoi baba pasot, ami duka wakanta. Somia Jesu Christa, Mapacha Lekras Buddha, Somia Deva, Deva Shishiri, Dusa Sarachi Bhagavata, Amchi Laklutko, Tu Bapacha, Uzviak Poslai, Amchi Magre, Ai Kunge, Kityak Movi, Atmia Sangati, Deo Papache Moime, Jesu Christo, Ye close to Povi, Ye close to His word, Ye close to Bormis word. Amen. प्रार्थुया. बो मोगाड बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बाग्योंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. तेच आमच्या मोगाड सोडवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे तानेन आमचें काळीज लासूं आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडत वचूं. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत, यादनिकी घराण्यांतलो, अनंतांत शारांत बेंजमीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जाबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांच्याशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजें राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडांत लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नवें बांदूंक आनी ओंपूंक, सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगल्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करात. सगल्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करात. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा. म्हाका कधीच फोटो दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोदय. म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक. म्हजें थारोण कर. जाबाब. सगल्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करात. सर्वेस्परा, म्हज्या कळप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजो खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब. सगल्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करात. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोडणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांत सावन तूं म्हाका राखताय. जाबाब. सगल्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करात. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ले सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तोडणे पिरायेंत हांव तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजें ओचुऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जाबाब. सगल्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान
भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, असली उरती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतांव. सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेपोन पडनाव. आमी गोंदळाक सांपडतांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाड पडनाव. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन कोरीत आसात. हे भाशेन मोण आमचे सवें आपलें काम कोरीत आसा, पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम कोरीत आसा. हांवें सोतमानलें देखून हांव उलोयलों अशें बरयलोलें आसा. त्या प्रमाणें भावार्थाचें मोन आसून आमी सोतमानतांव देखून आमी उलोयतांव. आनी जाणें सोमया जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कुरपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोत वेतोली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Deus mulher mogos, devanzo ramzo itlo mokelo. Ami ekatsomo korungsai. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोमयान आनीक ब्रेस्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसा त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाचे दोनया लागीं आपले लुवणी मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगडे मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वाणो व्हरों नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशत जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस
थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घरांनी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आशीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयचेय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिनात जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयाक लागलोली तुमच्या नोगराची धूल पर्यंत तुमकां आमी झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच असल्या नोगरांक परस सोदोमाक अदीक दिल्ले मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते बेअस्तोर जाण कुशालबरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान आमी देंवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, सैतानान हांवें वीज कसो स्वर्गांतल्यान पडलेलो देखलो. सोत्राय, सोरप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांय तोळा मुस्तकूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचें नांव स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी व्हडा संतोशान बागेवन फ्रांसीस शेवेराची ही परब समोरमता. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता. बरवंसो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसीस शेवेराचे देखीन बरवंशाची यात्रेंत वांटो घेवया. बरवंशाची यात्रेकारां जावया. हांगासर बाबा भयणीनो 2 वस्तू आमकां मेवतात. आमकां सगल्यांक उगडास की आमी म्हूण यात्रेकारां ह्या संवसारांत आमी आमचे निवास करूंक येवंक नात, पूण ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत देवान आमकां रचल्यांत ताचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी क्रीत भाशेन आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं कशीं जिवंक. दुसरे सुवातेर ही यात्रा आमी कोत्ता आसतना बरवंशान ती आमी करूंक. कित्याक आमी जाणाव जेन्ना आमी यात्रा कोत्ता तेन्ना जायत्यो अडचण्यो भितर सरतात, वयर सकयल जाता. हे वेळार गरज आसा आमी देवाचेर पातयोंक आनी बरवंशान भरून आमची यात्रा फडाबरीत करूंक. द कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च क्रीत भाशेन आमकां उगडास कोत्ता की बरवंसो म्हूण एक थियोलॉजिकल वर्च्यू, म्हणजे तो एक देवशास्त्रीक गूण जो आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. आनी हांगासर आमी आशेन रावता की देवाचें राज आमच्या जिवितान आमच्या संवसारांत येवंक. आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो आमी देवाच्या क्रीत भाशेन बसावण्यांचेर आमी पातयेन रावता.
आमच्या बोडाचेर आमी पातयेनाव पूण देवाचे शक्तीचेर आमी पातयेताव आनी आमची ही यात्रा ह्या संवसारी यात्रा आमी ह्या जिवितान कोत्ताव. तिच्या बाबा भयणीनो, जिविताचे पयण आमी कोत्ता आसतना जायते पावटी आमी धिरान भावार्थान बरोवंक गरज आसा आनी धिरान आनी भावार्थान बरोवन फुडें वचूंक कितें भाशेन आमकां हो बरवोसो सांगात दिता, बरवोसो आमकां फटयना. तर देव कितें भाशेन आमच्या सांगाताक आसता आनी हेंच भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान घडलें. तो एक सादो मनीस न्हय आसलो, तो एक व्हडल्या राजकीय घराब्यांत जल्मलो आनी हें सगळें सोडून दिवंक ताका तितलें सोंपें जावंक ना. प्रितेच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगान तो लासलो आनी ह्याच पासत भाग्योंत इनासाच्या सांगण्या प्रमाणे कित्याक उपकात्ता आख्खो संवसार जोडीत पूण ओत्मो इबाड करीत ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या काळजाक लागलीं आनी ताची नवसोडणी जाली, जिवीत बदल्लें. तो कितें भाशेन दुसरे नदरेन हो संवसार पळोवंक लागलो. ही नदर म्हणल्यार आमी बरवशान जियोंक आनी ही संवसारी यात्रा बरी करूंक आनी वेता थंयसर बरें करीत वचोंक. आनी हेंच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितान केलें. वेता थंयसर बरें उतर दिलें, वेता थंयसर बरी शिकवण दिली, वेता थंयसर मनशा कुळाक बरेंपण ताणें शिंपडायलें. आनी हेंच आयचीं वाचपां कितें भाशेन आमकां उगडास कोत्तात आनी आमकां फायद्याचीं जातात. पयलें वाचपांत कितें भाशेन आमी आयकलां, जेरमियस प्रवाद्याक देव विंचून काडटा. तो एक सादो मनीस आसलो. हेच भाशेन बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवान कितें भाशेन विंचून काडल्यांत, आकारल्यांत आनी ह्या संवसारांत पाठयल्यांत आनी आमी सगळीं हे यात्रेंत आमी आसाव. तर ही यात्रा कोत्ता आसतना देवाची खुशी आमच्या जिवितान आमी करूंक सदांच आमी देवांत एके भाशेन एंकर्ड आसूंक, कनेक्टेड आसूंक आनी ह्या बरवशान ह्या संवसारांत आमी जियोंक. तेच भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास केला की आमकां सगल्यांक देवान अस्कोत रचल्यांत पूण आमचे भितर दैवीक जिवीत ताणें घातलोलें आसा. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा आमी मातयेचीं आयदनां पूण हें भांडार, दैवीक जिविताचें भांडार आमच्या जिवितान ओतलोलें आसा. आनी ह्याच पासत आमी संवसारी न्हय, आमी दैवीक आनी हेच खातीर आमी दैवीक जिविताक वेंग मारूंक. जे भाशेन भाग्योंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारांत जियेलो, सगळें सोडून जेजूचो नीज मोग ताणें आपणायलो. जेजूच्या मोगान तो लासलो आनी जेजूच्या मोगान ताका संवसाराच्या कोणशांक पाठयलो ताची ही बरी खबर सगल्यांक दिवंक. मातयेचीं आयदन पूण जें कितें तातूंत आसा तें दैवीक. हें दैवीक देवाचें कितें भाशेन ताणें सगल्यांक तें दिवंक तो वावुरलो. आनी आमकां केदो व्हडलो मान आमच्या गोंयांत तो आयलो, आमचे इंडियेक तो आयलो आनी ताची कूड अजून पासून आमचे मदें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास केला की पीक खूब पूण वावराडी थोडे. हे भाशेन संवसारांत जियोंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक जाय पूण आमी जियोंक जाय ते पावटी फाटीं रावता, आपलेपणान बोत्ताव, दुस्मानकायेन जियेताव आनी हे भाशेन आमच्या जिविताचें दुसऱ्यांच्या जिविताचो नास आमी कोत्ताव.
ह्या संदर्भांत कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमी आमकांच विचारूंक गरज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळें सोडून आमचे इंडियेक आमच्या गोंयांत आयलो जेजूची बरी खबर परगटूंक. आनी जेजूची बरी खबर म्हणल्यार ताचो मोग, ताचो मोयपास एकामेकाक आमी दिवंक. आनी बारीन तो वावुरलो, कश्टवलो आनी शेकी मेलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ताची परब समोरमतांव, कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमकां उगडास करुया की तो बरवशान जियेलो. ताणें ही संवसारी यात्राक आपल्याक जाय ते भाशेन न्हय पूण देवाक जाय ते भाशेन जियेलो. ताचे भाशेन ताची देख घेवन आमी जण एकल्यान आमची ही 2 दिसांची संवसारी यात्रा देवाच्या मोगान, एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी कितें भाशेन जेजूची तत्वां मोगाची, बरवशाची, एकवटाची, बोगसण्यांची एकामेकाक दिवंक. हेंच आमकां फावो कर म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवाचो आदार, देवाची गोठाय, देवाचें बोड आमकां मेळूं म्हूण कोतकोत्यान ह्या पवित्र मिसांत मागुया. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमचो बावार्थ आमी तिरावया. सगळीं उबी रावया. आमच्या बावार्थाची सोदां हे वेळार सोबे माजार उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोतेदार बापाक, स्वर्गाक आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेत सांबाळलो. आंकवार मारेकाय जल्मलो. पोंच लाखाक ताणें कोस सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी पिल्लो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पोतेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला. थंय तां जिव्यांक मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो, आमची मागणी सर्गींच्या बापाक उबारुया. इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरजेक बोरवाशाच्यो दिवट्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरवाशाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराशितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो बोरवांसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. सान फ्रांसिस्क शावेरान गोंयांत, भारतांत आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर परगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन बोरवांशाची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावून क्रिस्ती तत्वां आनी मुळ्यां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बोरवाशाचें जिवीत जियोवंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. मोगाड बापा, ही मागणी आमी तुका उबारल्यांत. क्रीत भाशेन आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गांवचेर, आमचे इंडियेचेर
आनी आमच्या सगल्या येवजण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, ही आमचें बलिदान, आमचें जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा सर्व मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळ्ळोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जोमान हाडपाक बाग्योंत फ्रांसीस शावेराक माप मेजप नासलोल्या आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्यांक आनी पयशिल्ल्यांक आमच्या भावा भयणांक पासत ताणें तुजे पासत त्याग केलो. उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्योंत फ्रांसीस शावेराक आमी मान दितां. ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी आमकां मागण्यांत दवरता. आमा समेस्तांक सांबाळटा. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, करोस तूं पवित्र,
तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसन हें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोनाफोरपी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणेन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवो आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकांय तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुसे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. बरवंशान मोगान आमी जियोंक हे मनान धरून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सगलीं बरोबर सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तान्याक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा
सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. भावा भयणीनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कम्युन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
थोडो वेळ आमचे दोळे दांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलोल्या जेजूचे आसणे अनुभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बाग्योंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदीं उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडता उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उरलेल्या फादर जोखीम रिबेलो हांकां आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक करतल्यांक आमचे दिनवास. आयच्या मिसांचे वेळ हे पोरी आतां 8:30 मीस, ते उपरांत 10:30 पोरबेचे मीस आनी ते उपरांत 12:15 आनी सांजेचे 3:30 5 o'clock आनी 6:15 इंग्लिशी मीस. हे मीस जेजुईत संस्थेचे वांगडी भेटयतले. फाल्यां मिसा हें पोरी सकाळीं 6 7 आनी 8 वाजतांक इंग्लिशी मीस. डिसेंबराचे 6 तारखेर सा फ्रांसीस शावेराच्या खोपेलांत बायंकोडे मीस जातोलें सकाळीं 10 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मान बागोवया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदीं आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पडोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरजोळान सोर पदवेदार आनी काकुटीच्या देवाक तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितान तो तुमकां बावार्थाक तीर आनी बोरवंशाक सुडसुडीत आनी प्रिती मोगांत उर्बेवंत आनी आशिर्वादान तुमकां तो भरूं. आमेन. आमचो सोडवंडार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोसतात, तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें उपकार. सा फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बराबर. सा फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासताव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमेन. San Francisco Xaviera, ora cura, radis amcia fogar, la storia, desaugar saiba, desaramcia. Sabalun amka gopantusha mesaukat saiba sharar goincha Sabalun amka gopantusha. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत